नमस्कार. आज RDX गोवा चॅनलाचेर आमच्या बरोबर आसा भोमानेस्त बाब दिलीप परुळेकर, जे आमच्या गोंयचे एक राजकारते म्हणून येता, सोशल वर्कर, आणि त्यांनी गोंय राज्या खातीर ते गोंय राज्याचे एक वेळा मंत्री असले आणि ते सुद्दां पर्यटन मंत्री असले. आता पयल्यान पयलो प्रश्न दिलीप बाब तुमकां, विधानसभा इलेक्शनां जाली, आता कितें तुमकां दिसता? म्हाका दिसता वयाच्या 5व्या-6व्या वर्सा पासून ते आयज पर्यंत आमी सोशल वर्क, राजकारण, समाजकार्य हें करीत येयल्लें आसा. इलेक्शन हें आमच्या खातीर कितें टार्गेट ना, पूण पक्षाचें काम करप, ह्या समाजान काम करप, हें हेतू घेवन आमी काम करीत आसा. पूण राजकारण करता करता, समाजकारण करता करता एक इलेक्शन हो तितकोच म्हाका दिसता मुद्दो आसता, आनी ते मुद्दे कोणाक एक उमेद आसता तेणी त्या इलेक्शनाक वचप. गेल्या वेळा म्हाका कांय कारणांक लागून तिकेट मेळ्ळी ना, पूण डेफिनेटली आनी खूब इलेक्शनां आसा, आमकां खूब राजकारण ह्या साळगांव मतदारसंघान आनी गोंयांत करपाचें आसा. केन्ना एक प्रश्न पडटा सदांच की राजकारण समाजकारण जर करतलो जाल्यार एका मनशान राजकारणी जावप गरजेचें ना. म्हाका दिसना खुबशे राजकारणी हे कशें जाता पळय, आत्तां जर ह्या क्षणाक आमी विचार केलो जाल्यार गोंया प्रदेशांत 40 आमदार आसात, थोडे पडलेले आसतले. पूण समाजकार्य करणारे, NGO चलयणारे, लोकां खातीर, जाणट्या खातीर, नेण्ट्या खातीर, स्पोर्ट्सा खातीर काम करणारे खूब समाजकार्य करपी आसात, आनी ते काम करीत आहात म्हणून कांय गोश्टी फुडें वचत आसात आनी वयतल्यो. समाजकार्य करपी इनफॅक्ट खूब मनीस जावपाक जाय, आनी आमी ते करीत आसा. आता सध्या जी रुलींग पार्टी गोंयांत आसा ती म्हणल्यार भाजपा. फक्त गोंयानूच न्हय, BJP, तर पुराय भारतभर हय. भाजपाचें राज्य चल्लां. आनी तुमी सध्या भाजपाचे वायस प्रेसिडेंट आहा गोंय राज्या खातीर. हय. तुमचें कार्य कितें चालू आसा? कशें पळया, भारतीय जनता पक्ष ह्या पक्षांतल्यान हांवें सुरवातीक काम केल्लें आसा, आतांय काम करीत आहा, हेज्या फुडें काम करतलो. ज्या ज्या वेळार पक्षान उलो मारला त्या त्या वेळार ह्या पक्षाचें काम करप हें म्हाका दिसता आमचें कर्तव्य, आनी तें आमी कर्तव्य जेन्ना जेन्ना तेंच्यांनी उलो केला, पक्षान उलो केला, ते तेन्ना 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 आमी करीत आसा. पण तुमच्या पार्टीन सध्या तुमचेर कितें जापसालदारकी घातल्या? तुमकां कितें काम दिलां? पळय, मिटिंगे जाता, हांव त्यो म्हणजे क्वचित थोड्योश्योच मिटिंगे आसतल्यो, ज्यो इम्पॉर्टंट मिटिंगे आसता तेका वयता. आत्तां कर्नाटकाचें इलेक्शन आहा, हेज्या पयलीं आमी कर्नाटकाचीं इलेक्शनां केल्या कितक्याच वेळा. महाराष्ट्राचें इलेक्शन तें आमचें अलिबाग आसूं, म्हैसूर आसूं, आनी खंयची मतदारसंघ आसूं, आमकां सांगला तेन्ना केला. ह्याय फाल्यां सांगलेलें जाल्यार हांव वयतलो आसलो. कित्याक मे बी आतां तेंच्यांनी कितें केलां की जे आमदार आसात, जे मंत्री स्ट्रॉंग आहात तेंकांच धाडलेले आसा. सगळ्यांक धाडून ना, पूण तेंकांच धाडल्या, मोजके तेंकां धाडल्या. त्या प्रमाणे जेन्ना जेन्ना म्हाजेर पक्षान म्हाका हें दितले, जबाबदारी दितले, त्या त्या वेळार काम करात, हें म्हजें कर्तव्य. म्हणजे तुमकां दिसता कितें की जें काम सध्या तुमी केलां किंवा भाजपान केलां हें पुराय आसा काय आजून खूब काम जावपाचें? काम केन्ना सोंपात ना, काम करतलोच फक्त जावं. काम कितकेंय करूं येता, डेव्हलपमेंट कितकोय करूं येता. आमचो गोवा प्रदेश तसो डेव्हलपमेंटच्या बाबतींत, बाकीच्या सगळ्याच्या बाबतींत फुडें आसा, आनीकूय खूब करूं येता. हांव म्हणिना डबल करूं येता, खूब करूं येता. आनी तें करपा खातीर म्हाका दिसता भारतीय जनता पक्षाक लोक निवडून दीत आहा गोंयाभर आनी देशभर. आतां लोकसभेच्यो वेंचणुको येतल्यो, हय. तुमचो कितें स्टँड आहा तेजेर? म्हाजो स्टँड एज आतां म्हणटा वायस प्रेसिडेंट तुमी पक्षाचे, हय, उपाध्यक्ष. हय, उपाध्यक्ष म्हटलो की तुमचेर एक जापसालदारकी आसा. ऑफकोर्स. आतां ही आतां जी वेंचणूक येतली हय, लोकसभेची, त्या वेंचणुकेचे विशयी तुमी कितें स्टँड घेतला तुमचो? हय. म्हाका दिसता आतां वेंचणुकीक सादारणचे 8 म्हयने उरलेले आसा, आनी कशें आसता, 4 जाण तुमचे जशे हितचिंतक आसतात पळय, तशे म्हाजे कोण आसात तेंचे आसतले हितचिंतक आसतले. हे हितचिंतक खूब म्हाका येवन हें करतात, सांगतात की बाबा तुका चान्स पडलो जाल्यार पळय आं म्हणून. आनी पेपराचेरूय आमी वाचलां, वावड्यो उठत आहा की आमचे श्रीपाद भाऊ जे आमचे ज्येश्ठ एक नेते, एकमेव नेते ते तशे आहात आतां.
बाकीचे तसे जर पळयत मनोहरभाई गेलो, अनंत शेट गेलो, पार्सेकर आमकां सोडून पक्षान सुद्दां फारफेट घेतली. परत मांद्रेकार आसूं, हे सगळे जे ज्येश्ठ आसा पळय तेंच्या वांगडा बरोबरचो कसो जर हांव आसा म्हणटा तो हांव आसा. आनी एखाद्या वेळार वयले श्रेश्ठी आसूं सकयले श्रेश्ठी आसूं कोणूय आसूं हेंच्यांनी जर श्रीपाद भाऊक जर हें केलें म्हटलें की ना श्रीपाद भाऊचो आमी ह्या फारा तिकेट दिना जावं तेंचो कितें विचार केलो नेगेटीव विचार जालो जाल्यार डेफिनेटली हांव सांगता की त्या खातीर हांवें पक्षा कडेन क्लेम केल्ली आसा की एज अ श्रेश्ठ म्हणून पक्षान काम केल्लो कार्यकर्तो म्हणून म्हाका लोकसभेचो म्हाजेर विचार करचो. कित्याक हांवें केन्ना पक्ष बदलूंक ना, हांवें केन्ना पक्षाच्या विरुद्ध काम करूंक ना. जेन्ना जेन्ना म्हाका सांगलां महाराष्ट्रान वच, जेन्ना म्हाका कर्नाटकान वच, जेन्ना म्हाका नॉर्थ गोवाक वच, म्हाका म्हाजे कारकिर्दीन तुमकां खबर आसतली दॅट इज द लास्ट मोहीम आमच्या हेजी आमच्या BJPचे सदस्य बनयणारी. आमी 4.5 लाख BJPचे मेंबर केले, ती म्हाजी कारकिर्दीन केली. मनोहर पर्रीकाराचो 60वो बड्डे केलो पळय, कांपालार केलो येदो व्हडलो पळय, तो म्हाज्या अध्यक्षे खाला केलो. कसली जबाबदारी जर दिली जाल्यार डेफिनेटली हांव करतलो. म्हाका करपाची कापासितात आहा आनी कार्यकर्ते म्हाज्या बरोबर आसा. कार्यकर्त्यांक घेवन फुडें वचप हें म्हाजें सदैव म्हाजें एक ध्येय आसा आनी म्हाजो विचार आसा. तो विचार घेवन हांव सदीत म्हाज्या विचारांक पडटा पळय तो विचार घेवन हांव फुडें वयतलो. खूब जाणांक दिसता, खूब जाण अशें म्हणटा की फावट श्रीपाद नायकाक तिकेट मेळची ना. हय, ते आमी तुमच्या माध्यम हेचेर आमच्या मिडिया माध्यमांतल्यान आयकलां, आमच्या पेपराच्या हेजेरसून आयकलां. अशें कोण कोण म्हणटात, आमकां कोणी वॉट्सॅप येतात आनी कितें येतात. हांव तेजेर बिलीव जायना, हांव तें सत्य आसा अशें म्हणिना. पूण जर तशें आसा कांय कारणांक लागून जर हें आसा जाल्यार म्हाजो क्लेम आसा, ठाम आसा आनी हांव पक्षा कडेन हांवें सांगून धाडलेलें आसा. आनी हेज्या फुडें जशें लागीं इलेक्शन येता तेन्ना हांव म्हाज्या कार्यकर्त्यांक घेवन हांव क्लेम करतलो की हांव एक कॅन्डिडेट म्हणून म्हाका कन्सिडर करचो म्हणून. ना, हांवें प्रश्न विचारलो कितें की श्रीपाद भाऊक तिकेट दिवचें ना, कित्याक मेळची ना अशें दिसता तुमकां? पळया, श्रीपाद भाऊ हो आजुनूय आमचो ज्येश्ठ कार्यकर्तो, श्रेश्ठ कार्यकर्तो, आदरणीय कार्यकर्तो. तेणी खूब काम केल्लें आसा. 5 वेळा ते खासदार म्हणून निवडून येयले, एकदां आमदार म्हणून एकदां आमचे सरपंच म्हणून जाले. हें खूब तेणी काम केल्लें आसा, पॉलिटिक्सान केल्लें आसा. मे बी कशें आसा सेंट्रलाचें जें धोरण आसा त्या धोरणा प्रमाणे जर एक पर्टिक्युलर एज किंवा पर्टिक्युलर वॉटेवर दे आर क्रायटेरिया तेंच्यांनी जर क्रायटेरिया लायली आनी एक 5 वर्सां जाल्या ते आमकांय लायतले क्रायटेरिया. तूं आतां उपकारना जावं आनी कितें वॉटेवर इट इज. सो त्या खातीर म्हाका दिसता जर तेका क्रायटेरिया लायली ना, क्रायटेरिया लायना, भाऊ जर आमचो हो रावता कॅन्डिडेट आहा डेफिनेटली शीर सावंत, आमी भाऊ खातीर आनी पक्षा खातीर आमी काम करतले. भाऊक दिना जाल्यार डेफिनेटली ह्या पक्षान, म्हाज्या पक्षान, भारतीय जनता पक्षान म्हाजो विचार करचो, प्रामाणीकपणान विचार करचो. कित्याक ह्या दिलीप पर्वळेकारान केन्नाच पक्षा वांगडा गद्दारी करूंक ना. हांव दुसऱ्या पक्षान वचोंक ना. हांव कोण तरी रावला गेल्या फारा म्हाका 2022 म्हाका 2 म्हयने पयलीं येवन हांगा साळगांवान मिटींग घेवन सांगलें की दिलीप भाई तिकेट तुकात जावं आमी तुका निवडून हाडटले, सगळें करतले सगळें. पूण कांय कारणांक लागून ते निमाणें दिलें ना. पूण आमचे देवेंद्र साहेब आसात, माजी मुख्यमंत्री आनी आतांचे उपमुख्य महाराष्ट्र राज्य, तेणी म्हज्या घरा कडेन येवन म्हाका सांगलें की ना दिलीप, यू हॅव टू वर्क फॉर अ पार्टी. इफ यू आर वर्किंग फॉर द पार्टी, इफ यू आर इन अ पार्टी यू आर बिग हिरो. कित्याक पार्टी बरोबर आमी काम केल्ले मनीस आनी पार्टी खातीर आमकां ते हें आमचे फुडें वचपाक जाय. त्या खातीर म्हाका दिसता म्हाजो क्लेम आसतलो की भाऊ ना जाल्यार भाऊ आसा, भाऊ श्रेश्ठ आसा, भाऊ बरोबर आमी आसतले. ना, म्हाजो क्लेम आसतलो, पक्षान म्हाजो विचार करचो. आतां फाटली फावट जेन्ना तुमी मंत्री आसले हय तेन्ना तुमी टुरिजम मिनिस्टर म्हणून काम केलें. आतां सद्या गोंयची जी स्थिती आसा अशें म्हणटा की पर्यटना शिवाय गोंयाक दुसरो आनीक पर्याय ना. हय कित्याक मायनींग बंद जालें, हय आवक जी आसली सरकाराक जे इन्कम येतालें तें इन्कम ठप्प जालें. म्हणटकीच जे पर्यटन येता, गोंयची जी सोबीतकाय आसा, गोंयचो जो सैम आसा, निसर्ग आसा,
त्या निसर्गा कडेन लक्ष दिवन गोंय आनीक इल्लें फुलोवन गोंयांक फुडें व्हरचें अशें सगळें म्हणटा. तुमी जेन्ना पर्यटन मंत्री आसले तेन्ना तुमी कितें केल्लें पर्यटन विभागा खातीर? सी हांवें कितें केल्लें हें आख्ख्या जगाक खबर आसा. जगाच्या पातळीर लंडन आसूं किंवा आपले जर्मनी आसूं, म्हाका पटवा इंटरनॅशनल एवॉर्ड दिलो म्हाका. इंडियन कितकेच मेळ्ळे, डिपार्टमेंटा खातीर कितकेच धाडले. काम करतलो जावं, काम करता तितकी कमी. हांव म्हणिना की कोण काम करिना बी अशें म्हणिना, पूण काम करतलो जावं. ते आमचे सेंट्रल सरकाराचे जे फंड्स आसात कितें आहा त्या खातीर पर्यटना खातीर आनी जनरल कामा खातीर यूज करून गोंयचें पर्यटन फुलोवंक जाय. गोंयचें पर्यटन जर फुलयत जाल्यार जे लोक येता आनीक येतले. आमी आतां म्हाका दिसता गोंयचे आमचे इंडियन हे आमचे ट्युरिस्ट मोठ्या प्रमाणान गोंया येता, खूब येता. इनफॅक्ट हांव आसलो पळय, हांव पळयतां आंकडे, हांव आसलो पळय तेज्याकून सुबेज जाल्ले आसा. पूण एकूच डिक्लायन जाल्लें आहा तें इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट. इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट येवपाक जाय, आमकां डॉलर येवपाक जाय, आमकां पावंड येवपाक जाय. तेन्ना स्टँडर्ड ऑफ आमचो हो आसा पळय आमचो पर कॅपिटा इनकम वाडटलो, स्टँडर्ड ऑफ लिवींग ऑफ गोंयकाराचो इंडियनाचो वाडटलो. आनी तें जर वाडपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमी मातसो लक्ष इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट आहा पळय तेजेर घालपाक जाय. आनी तो जर घातलो जाल्यार आनीक ट्युरिस्ट येतले. हें म्हाका दिसता करपाक आमचे मंत्री सक्षम आसात, आमचे सरकार सक्षम आसा आनी ते करतले अशें म्हाका तरी दिसता. आनी गोंयां ल्हान आसल्या कारणान बारीकशें कितें इन्वॅस्टमेंट जर केलें जाल्यार तें दिसता लोकांक. लोकांक कळटा बाबा हें सरकार कितें तरी करता, हो मंत्री कितें तरी करता, हें आमचें सरकार चल्लां पळय तें बरें चल्लां. आनी तें जर बरें चलपाक जाय, लोकांक दिसपाक जाय. आनी जर इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट जे ट्युरिस्ट आहात तांकां जर बरो जर इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलो, बरी स्टे दिली, बरें हॉटेलां दिलीं, इंटरनॅशनल लेवलची जर दिलें जाल्यार घेतलें. हांव तेन्नाच्यान आमी ट्राय करताले. आयज म्हाका खेदाची गोश्ट आसा, आमकां बरो व्हडलो 6 हॉलाचो आमचो 6 हॉल आसतात पळय आमचे गल्फ कोर्स, तो जावपाक जाय आसलो. पूण तो दुर्दैवान जालो ना. जावपाक जावो जाल्यार इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट आहा, जापनीज आहा, चायनीज आहा, हे खेळपाक येतले. आनी ते जर येयले जाल्यार स्टँडर्ड ऑफ गोवा ट्युरिस्ट वाडटलो डेफिनेटली. आनी ते वाडोवपा खातीर आमकां काम करप. पण सद्या जी पर्यटनाची स्थिती आसा गोंयांत तेजेर तुमचो कितें कमेंट आसा? हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगूं, हांव कोणाचेर हें करचो ना. इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट एक कमी प्रमाणान येता. फॉरेन लोकल ट्युरिस्ट आहात पळय ते मोठ्या प्रमाणान येता. आनी मोठ्या प्रमाणान येयल्या कारणान ते पयशे खर्च करणारे असतात. ते खर्च करतात पयशे. ह्या भायर जेवपाक वच, त्या बार्नान वच, ते आनी कित्याक तरी बाकीचे एक्टिविटी करपाक वच, ते पयशे मोडटात, जडाजड पयशे मोडटा. आनी ते जडाजड पयशे मोडपी आमकां आयज ट्युरिस्ट जाय. आनी हे जर ट्युरिस्ट असले ट्युरिस्ट जर आनीक बेस वाडत. हांव तुमकां इंटरप्ट करता. ट्युरिस्ट 2 भशेचे येता आसतना. हे फॉरेन येता, फॉरेनर ते पयसो खर्च करता अशें म्हणटात, भरमसाट पयसो खर्च करता. आनी जे लोकल विदीन इंडियासून जे ट्युरिस्ट येता ते सगळेच पयशेकार आसता अशें ना. तेंच्या मदीं सुद्दां कॅटेगरीज आसा. आनी कांय पर्यटक आसा ते एक लिमिटेड पयशे घेवन येता आनी लिमिटेड दीस रावतले म्हणून गोंयांत. हे अशे जे पर्यटक आसा पळय त्यांच्या विशयी सरकारान कितें विचार केला? तुमच्या मनान कितें? हांव पर्यटन मंत्री आसतानाय एका तुमच्या विचाराचेर म्हाजें दुमत असलें आनी आतांय आसा. एखादो बरो ट्युरिस्ट आहा म्हणून आमी ताका वेलकम करपाक जाय, रेबेक वाजोवपाक जाय, आरती करपाक जाय आनी तेजें स्वागत करपाक जाय म्हणून ना. आनी एखादो ट्युरिस्ट बॅकपॅकर म्हणटा जो ही आमचे ट्रॅक्स घेवन येता ताका ह्या गोंयच्या सौंदर्याचो ट्युरिजमाचो लाभ घेवपाक ताका हक्क ना काय कितें? म्हणजे तुमच्या भाशेन हेका कोण तो बरे पयशे मोडपी आहा ताकाच आमी स्वागत करपाक जाय ना. एवरीवन सगळे येता पळय तितक्याक आमी तेच भशेन करूंक जाय. पूण तेंच्या खातीर आनी त्या लोकां खातीर दोगांय खातीर बरो ट्रिटमेंट हे सुविधा दिवपाक जाय. ते येतले, हे येतले. जेन्ना सुविधा म्हणटा पळय हांव कित्याक म्हटलें हांवें की अशें आमकां दिसता, पळोवपाक येता की पर्यटक येतात, आमचे लोकल खूब येतात. आनी ते लोकल पर्यटक कांय कारणास्तव अशें दिसलां खुबश्यो गजाली अश्यो घडल्या की रस्त्याच्या कडेक ते आपली बसका जमयता, थंयच कितें स्टोव काडटा नाजाल्यार शेगडी काडटा आनी थंयच ते रांदता आनी जेवता. ही जी परिस्थिती गोंयांत आसा, अजुनूय आसा.
मध्यंतरी अश्यो गोश्टी जाल्यो तेन्ना लोकांनी तांकां बरें पर्यटकांक मारूय घातलो की हें तुमी करूंक जायना हे अशे जे पर्यटक आसा तांकां लागून कितें विचार जाला सरकारा कडचो? दीस इज समवॉट रॉंग बट त्या वेळार आमच्या सरकारान आमच्या सरकारान त्या वेळार म्हणजे आमचें आसलें पळय मनोहर पर्रीकराचें सरकार आसलें त्या वेळार आमी एक विचार केल्लो की प्रत्येक जो हायवे आसा किंवा मेन सिटीज आहा थंयसर ह्या पर्यटका खातीर एक कॉमन गेस्ट हावस बांदचें कॉमन टॉयलेट बांदचें जेणे करून तेंचे जें कितें घेवन येता आमचो स्टोव घेवन येता थोडे कडधान्य घेवन येता थंय शिजोवन खावपा खातीर तांकां एक वेवस्था करपी न्हावपाची वेवस्था करपी टॉयलेटाची वेवस्था करपी जेणे करून लेट डेम काम न्हू लेट डेम एन्जॉय गोवा कितें आहा तें तांकांय कळो न्ही हांव म्हणिना की तें गोवा कितें आसा पळय लोक स्वर्ग म्हणटात खरेंच आमचो गोवा इतको सुंदर आसा तें पयशेकाराकूच कित्याक कळोंक न्ही वो फॉरेन ट्युरिस्टाकूच कित्याक कळोंक न्ही तांकांय कळो न्ही पूण तेज्या बरोबर आमचो बारीक ट्युरिस्ट जो आसा तो खंयच्यान तरी पंढरपूर वयता कोल्हापूर वयता आनी मागीर गोंया येता आनी आपले गोंया एन्जॉय करता लेट देम गो तेज्या खातीर थोड्यो सुविधा दिवपाची गरज आहा आनी त्यो जर दिल्यो जाल्यार ह्यो बाटल्यो पडटा म्हणटा त्यो कॉटनां पडटा म्हणटा जावं कचरो पडटा न्हू पडचो ना कचऱ्याचो मोठ्या प्रमाणान सॉल्व जाल्लो आसा वो उरलेलो जो कचरो आसा पळय तांकां जर बोर्ड लायत आनी CCTV लायत कितें करीत तो हांगा उडोवन गेलो फुडल्या जंक्शनाचेर ताका जर धरीत आनी सांगात बाबा तो कचरो काड आतां परत हाडीत आनी परत घाल हांगा बोर्ड मारलेलो आसा तुवें तें वाचूंक ना ह्यो कांय गोश्टी आमच्यो कंडिशनां हे करपाक जाय हें जर वेवस्थीत केलें जाल्यार सगळें सारकें जातलें कांय टायम लागतलो हें सरकार सक्षम आसा म्हाका दिसता हें जर विचार असल्यो गोश्टीचो केलो जाल्यार वेवस्थीत गोवा ट्युरिजम हें चलतलें आनी गोवा ट्युरिजमा खातीर जितको रेव्हेन्यू मेळटा पळय तो बाकीचे खंयचे डिपार्टमेंट आयज म्हाका तरी दिसना मे बी आसूंक शकता RTO आसूंक शकता फाटल्यान आसूंक शकता पूण गोवा ट्युरिजम इज अ फर्स्ट ऑलवेज नॉट बिकॉज आय वॉज अ ट्युरिजम मिनिस्टर. गोंयची सद्याची जी राजकीय परिस्थिती आसा तेजेर तुमचो कितें कमेंट आसा? गोंयची राजकारण आमचो प्रमोद बाब सावंत दोतोर प्रमोद बाब सावंत मुख्यमंत्री आहा तेज्या बरोबर ते कॅबिनेट आहा काम करता पूण म्हाका दिसता ते पयशे हाडटात एकदम हाडटात जे पयशे हाडटात पळय ते आमचे G20 खातीर आनी कित्या खातीर अशें करता पूण हो पयशे हो इन्फ्रास्ट्रक्चर पणजेत केलो म्हणून जावचो ना पर्वरी केलो म्हणून जावचो ना मडगांव केलो म्हणून जावचो ना हो कळंगुटी पावपाक जायो हो पेडण्यां पावपाक जायो हो वाळपय पावपाक जायो भितर पावपाक जायो आमी पयल्या हांगासले हे आमचे रस्ते आहा पळय ते एकदम चकाचक आसात शायनींग आहा असले तरी आसतना तेच्यानी हॉट मिक्स घातला आनी आनीक बरे केल्यात पूण हे रस्ते मातशे भितर आसात पळय हांव म्हणिना पेडण्यां त्या भितर आहात पळय थंय भितर पावपाक जाय आमच्या साळगांवानूय थोडे पेड्यार जाल्या म्हणजे केन्ना तरी हॉट मिक्स केले तेच्या नंतर जावना ते जावपाक जाय हे सगळें जर पावत जाल्यार गोंया अति सुंदर जातलें हितून मात्र दुबाव ना. हालींच गोंयान आमचो एअरपोर्ट जालो मोपा एअरपोर्ट इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणटा आमी ताका आनी ताका लागून गोंयाक आनीक एक मातशी नवी उबारी अशी मेळ्ळी. ह्या संदर्भान गोंयच्या पर्यटना विशीं कितें तुमकां सुदारणा जाली कशी दिसता? गोंयांत हो आमचो इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट जाला पळय तेजें आतां कितें स्वरूप आहा पळय हें थोडेंच पळयलात आमी पळयलां हांवूय एक 7-8 फावटी पावलां थंय थोडेंच पळयलां पूण तेजें रूप आहा पळय तेजें हें आसा पळय व्यापकता आसा पळय ती मोठी आसा. हांगा इंटरनॅशनल फ्लायटां येवपाची आहा हांगा इंटरनॅशनल पार्किंग सुविधा आसतली म्हणजे जी बेंगलोराक जाता मुंबयक जाता पुण्याक येता पळय ते ट्युरिस्ट सोडटा आनी मागीर ती पार्किंगाक कांय 4 वरां खातीर 8 वरां खातीर 10 वरां खातीर हांगा पार्किंग जातलें आनी इतकें कॅटर करपाची ताका क्षमता आसा की आय डोंट नो सरकार कशें कितें करतलें म्हणून आमी शुक्रार शेनवार आयतार पळयता सगळे रस्ते फूल जाता आनी त्या प्रमाणान जर इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट त्या प्रमाणान जर आख्ख्या इंडियाचे ट्युरिस्ट येवपाक लागले जाल्यार इट वील बी नथींग लायक म्हणजे बूम फॉर गोवा ट्युरिजम आनी आमचो रेव्हेन्यू आहा पळय ताका एक हेज्या खातीर हें जातलें बरें पावलें. दिलीप बाब थँक्यू व्हेरी मच आज तुमी तुमचो वेळ चॅनलाक दिलो आनी हांव आमच्या RDX गोवा चॅनला तर्फे आनी टिमी तर्फे तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आज तुमचो जन्माचो दीस तुमकां
RDX गोवा चॅनला तर्फे आमी तुमकां परबी दिता. थँक्यू व्हेरी मच. मागीर सकयल कार्यकर्ते सगळे बसलेले आहा तांकां हें करपाक त्यांच्या तरफ आनी म्हाज्या तरफ सगळ्यांक तुमकां RDX चॅनलान देव बरें करूं. नमस्ते. धन्यवाद.